जे मालगोडे तियात्रिस्ट जांकां आमी जांचो सत्कार करपाचे आसा ते सगळे तशेंच तांचे फॅमिली मेंबर्स आनी म्हज्या मोगाळ तियात्र मोगियानो. पयले सुवातेर म्हाका हांगासर सांगोंकशें दिसता की जानेराचे 6 तारखेर 3 वर्सां जातली तियात्र अकादेमी जल्मांत आयल्या आणि तियात्र अकादेमी जल्मांत आयल्यार ह्या 6 वर्सां मध्ये ह्या 3 वर्सां मध्ये जें कितें घडलां ताचे विशीं हांव थोडक्यान तुमचे समोर हाडटां. तियात्र अकादेमी घडोवन हाडपाचें कारण तियात्राची उदरगत, चारूय वाटांनी तियात्राची उदरगत करप आनी ही उदरगत करचे खातीर तियात्र अकादेमी 30 आनी 6 येवजण्यो आंखल्या. 30 आनी 6 डिफरंट स्किम्स. ज्या स्किमी वरवीं तियात्राची बरपावळ, तियात्राचो रिसर्च, तियात्राची दाखोवन, तियात्राचे डिफरंट आस्पेक्ट्स लायक डायरेक्शन, स्टेज सेटिंग, बॅकग्राउंड म्युझिक, ह्यो ज्यो अनेक वस्तू तियात्राक लागू जातात त्यो आदल्या तियात्रिस्तांचो उगडास, आदल्या तियात्रिस्तांच्या मानान कार्यक्रम, आतांचे जे मालगोडे तियात्रिस्ट आसा तांकां मीट द आर्टिस्ट असो एक प्रोग्राम म्हयन्याच्या म्हयन्या जांकां हाडून तांचे अनुभव आमी समजून घेवप. भुरग्यांचो तियात्र, भुरग्यां मदें तियात्र वचपाक फाटली 3 वर्सां तियात्र अकादेमीन भरपूर वावर केला. 2 कॉम्पिटिशनां जालीं. ह्या वर्साच्या कॉम्पिटिशनान खरेंच भुरग्यां मदें तियात्राक उत्तेजन मेळटा अशें दिसलें आमकां. 8 ग्रुपांनी वांटो घेतलो पूण इतलें बेस बरें तेंची नाटकां दाखोवप जालीं. आमकां खोशी आसा हांगासरूय तातूंतलें 1 वा 2 नाटकां दाखोवपाक, तियात्र दाखोवपाक. भुरग्यांचें संगीत तुमी जाणा आयज हांगासर तुमी 2 एक सॅक्सोफोन एक ट्रम्पेट वाजयता तर मेळटा तुमकां. आदी खूब आसताले सॅक्सोफोन ट्रम्पेट वाजोवपी, आयज ना. आयज कीबोर्ड येयल्ल्या कारणान सगळे कीबोर्डाचेर करता, लायव्ह सॅक्सोफोन ट्रम्पेट वाजयना. देखून आमी एक येवजण केली आमच्या भुरग्यांक सॅक्सोफोन ट्रम्पेट शिकोवपाक. फाटल्या 1.5 वर्साक 13 भुरगे तयार जाले. तांचो एक प्रोग्राम आमी हांगा केलो, दुसरो प्रोग्राम पणजे केलो आनी तांचे तो कार्यक्रम पळोवन तांकां इन्विटेशन आयलें ग्लोबल अवॉर्ड्स जे मंगळूराक जाल्या 11 तारखेर, थंयचो तांणी तांचें प्रेजेंटेशन करपाक आनी थंयचोय तांणी बेस बरें प्रेजेंटेशन केलें. हांव इतलेंच सोदतां की फाटल्या 1.5 वर्सांत 13 तातूंतले 9 सॅक्सोफोन वाजोवपी आनी 4 ट्रम्पेट वाजोवपी आमी तयार केल्या. इतल्यान सोंपवना. तियात्र अकादेमी इवन जे तियात्रिस्ट भाव सीख आसात, दुयेंत आसात, तांकां भेट दिवन तांची हालचाल जाणून घेवप हेंवूय करता. जशे पळय ग्लोबल अवॉर्ड्स कोंकणीक दिता तशेंच आमी गोंयांत ऑडियो आल्बम्स आसात तांकां अवॉर्ड्स दिता. कित्याक ऑडियो आल्बम्स तांकां तितले बरे क्वॉलिटीचे जावचे ही आमची इच्छा आसा. आमी तुमी जाणात तियात्र हो एका काळार मुंबईन जल्मल्लो. पयलो तियात्र मुंबईन जाल्लो. एक काळ असो आसलो चडशे तियात्रिस्ट मुंबईत आसताले. ते मायाच्या म्हयन्यान ऋतुभराच्या म्हयन्यान गोंया येवन तियात्र दाखयताले. आयज तो काळ ना. आयज गोंयचे तियात्रिस्ट बॉम्बे वयतात पूण मुंबईत थोडे तियात्रिस्ट आसा. ह्या तियात्रिस्टांकूय तियात्र अकादेमीच्या येवजणेचो फायदो मेळचो म्हणून आमी एक मुंबईत एक मिटींग घेतली. सगळे तियात्रिस्ट भाव एकठांय जाले आनी तांणी खूब खुशालकाय दाखयली. कित्याक तियात्र अकादेमी
तियात्रा खातीर मुंबयच्या तियात्रिस्तांक त्यो कार्यावळी करपाक आदार दितली म्हण. खरेपणी आमी तियात्र अकादमीन आतां आयजूच लायब्ररी तयार केल्या. लायब्ररी तियात्र जो आसा तो फकत माचयेर केलो म्हणून जायना. तो फुडले पिळगेक उरतलो, ताची स्टडी जावपाक जाय, ताची रिसर्च जावपाक जाय, ताचेर बरपावळ जावपाक जाय. आनी हें करपाक एक बरी लायब्ररीची गरज आसा. ही आमी सुरवात केल्या. आतां फकत थिंगा 500 सुमार बूक आसा, पुस्तकां आसा. 200-300 ऑडियो व्हिडिओ सिडीज आसा. पूण लायब्ररी जी दीस जशे वेता, वर्सां जशी वेता, तातूंत पुस्तकां वाडटलीं, तातूंत दुसऱ्यो येवजण्यो वाडटल्यो. बट त्याचोय आमच्या तियात्रीस भावांनी वापर करचो. आपली बरपावळ बरी करपाक, आपली दाखवण बरें करपाक. कित्याक आमच्या लागीं जायते बूक आसा जाचे वयल्यान जायतें शिको येता. थोडक्यान हांव सांगूंक सोदतां की तियात्र अकादमीन फाटल्या 3 वर्सां जे तियात्रा खातीर करपाक जाय तितलेंय करपाचो प्रयत्न केला. पूण ते कशें वेव्हारांत घातलें, कित्या खातीर वेव्हारांत घातलें, हें सगळें क्रेडीट आमच्या चीफ मिनिस्टर दिगंबर बाब कामताक वेता. हातूंत मातूय वाड. खरेपणी आमच्या गोंयांत जायते चीफ मिनिस्टर आयलेत गेले, जायते मिनिस्टर आयलेत गेले. 50 वर्सां आतां जातलीं. पूण कोंकणी, जेन्ना हांव कोंकणी भास म्हणटा, रोमी कोंकणी, तियात्र जेन्ना म्हणटा, हे ज्यो वस्तू आहात जाका तर कोणें आदार दिलो, उक्त्या मनान उदार काळजान कोणें तर आदार दिलो, तो म्हटल्यार दिगंबर बाब कामत. आनी ह्या खातीर हांव सदांच म्हणटा, दिगंबर बाबाचेर जायतीं मोडां येतात. पूण हांव एका कॉजाचो मनीस. म्हजो कॉज तियात्र फुडें वचपाचो, म्हजो कॉज कोंकणी रोमी भास फुडें वचपाची. आनी हें जें ताणें आमकां उदार काळजान दिलां तें खरेंच खूब म्हत्वाचें आसा. आनी ताका खातीर आमी सदांच तुमच्या उपकारान आसतले हें आमी तुका सांगपाक सोदता. कितल्यो वस्तू जावन ह्या हॉलाक पाय तियात्रीस जॉ आगोस्तीन फेर्नांदिसाचें नांव दिगंबर बाबान उतर दिलें आनी करून घेतलें. जायते ऑब्जेक्शन्स जातले. दालगात कोंकणी अकादमी जाका जी रोमी कोंकणी खातीर वावुरता, बरपावळ सुदारक वावुरता, तिका अर्थीक आदार दिवन थंय आमचें समाधान केलें. तियात्र अकादमी घडोवन तर कितल्योश्योच वस्तू घडल्यो. म्हणजे ह्या कारणाक लागून हांव जाल्यार सदांच मानता आनी मानून घेता की आयज जरी तर तियात्राच्या मळार कितें आमी केलां, जावन कोंकणी रोमीच्या मळार दालगात कोंकणी अकादमीन कितें केलां तें दिगंबर बाब कामत हाच्या आशिर्वादान, आनी ताचो आशिर्वाद सदांच आमकां आसतलो. आनी आमी हें कार्य जें आमच्या माथ्यार घेतलां ताच्या आदारान तें फुडें व्हरपाक प्रयत्न करतले म्हूण आमी ताका उतर दिता. आयच्या दिसा 9 मनीस तियात्रिस्तांचो भोवमान जावपाचो आसा. ताचे विशीं त्या वेळार सांगप जातलें. हांव ताका सगळ्यांक परबी दिता. आनी एक पावल मागता तुमचे लागीं. तियात्र अकादमी जायत्यो कार्यावळी घडोवन हाडटा. आतां मडगांवांतूय जश्यो चड प्रमाणांत जावपाक जाय त्यो मडगांवांनूय करपाचें आमी येवजिलां. कारण आमचो वायस चेअरमॅन श्रीधर बाब कामत हाणें सांगलां रवींद्र भवनाचो आमकां सगळो आदार मेळटलो म्हणून. म्हणटकूच आमी वद्यो पणजे आनी वद्यो मारगांव करपाचो निर्णय घेतलेलो आसा. ह्या म्हयन्यांतानूच तें सुरू जातलें. आनी तें पूण मागता कार्यावळी केल्यो म्हणून जायना, लोक येवन तातूंत पार्टिसिपेट जावंक जाय. हांव सदमतां तियात्र मोगी येवन पार्टिसिपेट जातले आनी ज्यो कार्यावळी आसा त्यो यशस्वीत करतल्यो. आनी तियात्र अकादमी जें कार्य आसा
तियात फुडें व्हरपाक तियात उंच दर्ज्यार हाडपाक तें साकारून आमकां सहकार दितले म्हणून सगळ्यांनी तुमकां आदी फुडें देव बरें करूं.